नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळ आयची खाशेली कार्यावळ एका गोष्टी खातीर की आयज आमी एक लकी ड्रॉ लायव्ह करतात द गोवन आणि गोवन वार्ताचो एक उपक्रम सुरू जाल्लो जो सुरू जालो 10 जुनाक आणि सोंपलो सप्टेंबर 10 तारखेक हो आसलो जी फॉर गोवन जी फॉर जिनियस म्हळ्यार द गोवन जिनियस आणि आयचे ह्या कार्यावळीन आमी काहीशे लकी विनर्स काडटले आतां हातूर खुबशीं प्रायजां आसली हो कॉन्टेस्ट जरी स्कुलाक आसलो बट हितूर पार्टिसिपेशन एक्रॉस जालें म्हणजे पेरंट्साचो इन्वॉल्वमेंट जालो तो जालो टिचरींचो सुद्दां आनी प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस तांचोय बीन जालो सगळ्यां कडच्यान आमकां प्रतिसाद बरो येयलो आनी म्हणून आमी चिंतलें की हो फेर प्ले आसचो की हो लकी ड्रॉ जो आसा तो आमी लायव्ह करचो प्रुडंटाचेर जाणे करून तुमकां सगळ्यांक हो लायव्ह पळोवपाक मेळटलो आनी रोखडेंच तुमी जर विनर आसा तर डेफिनेटली तुमी सेलिब्रेट सुद्दां करूं शकता हातूर विनर्सांक वेगवेगळे प्रायजीस मेळ्ळे म्हणजे फॉर एग्जाम्पल कन्सोलेशन प्रायजीस असले तशेंच LCD रायटिंग टॅबलेट्स असले तशेंच स्मार्ट वॉच मॉन्स्टर ट्रक आता हे सगळे प्रायजीस प्रत्येक स्कुलाक मेळपाचे असले ते डेफिनेटली फुडें आमी पब्लीश करतलेच बट आयज जे आमी कार्यावळीक स्पेशल आयल्या ती 3 स्पेशल कॅटेगरीज आसा प्रायजाची म्हणजे फर्स्ट सेकंड आनी थर्ड ह्या खातीर आमी आयज हांगासर मेळ्ळ्यात आनी हांव ह्या कॉन्टेस्टाचो लकी ड्रॉ खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा संजय धवळीकर बाब जे संपादक आसात गोवन वार्ताचे की ताणें आयज वेळात वेळ काडून आयज आमच्या मदीं हांगासर आयले आनी ह्या लकी ड्रॉक आमकां सर म्हाका एक सांगा की हो प्रवास जो आसा ऑब्वियसली गोवन जिनियसाचो हे तूं आय बिलीव 2 पेपरांचेर आसलो द गोवन इंग्लिशाचेर आनी इंग्लीश हाच्या बद्दल म्हाका दिसता तुमी आमच्या व्ह्युअर्सांक जर सांगलें जाल्यार हय सांगपाची गोष्ट म्हणजे एक स्कीम आशिल्ली ती सादारणपणे 90 दीस आमी तुवें म्हटले अशें की 10 जुनाक आमी सुरू केली आणि 10 सप्टेंबर पर्यंत ती चल्ली एवरी डे वी पब्लिश्ड 1 कूपन आणि तातूंत एक क्वेश्चन आसतालो म्हणजे एक माहिती आसताली त्या माहितीचेर आधारीत एक क्वेश्चन आसतालो आणि त्या क्वेश्चनाचे आन्सर त्या म्हायतीनूच आसताले जे दिल्ले आसले आणि द पार्टिसिपंट हॅड टू रायट द आन्सर आपले नांव बी घालप आणि कूपन आमी मागीर एक चार्ट केल्लो आणि आउट ऑफ 90 70 कुपन्स ताणें पेस्ट करून हांगा आमकां चार्ट दिवपाचो खूब रिस्पॉन्स आयलो इंग्लिशी कडल्यानूय आयलो द गोवना कडल्यान आणि मराठी गोवन वार्ता कडल्यानूय आयलो आणि त्या आतां आमी ते सगळे कलेक्ट करून ताची एक लास्ट डेट आशिल्ली ते मागीर एजंट्सां कडल्यान सगळे आमी स्कुलांनी सेंटर्स आशिल्ली सगळे करून आमी ते कलेक्ट केले आणि ते आमी आतां हांगा सगळे एकठांय केला आणि आमी आतां तुवें रोहित म्हटल्या प्रमाणे की आतां आमी ते ड्रॉ लॉट्स आमी काडपाचे आसा आमी ऑब्वियसली एड्युकेशन एंड फन आणि ऑब्वियसली अशे जर प्रायजीस अशे एक एक्सायटमेंट हाडपाचे एक आमी जे घरा कडेन म्हणटा आमच्या भुरग्यांक किंवा हरशिल्ले हाजे बद्दल चड जाणून घेवयात बट ज्या कार्यक्रमा खातीर म्हाका दिसता सगळे रावले आनी ज्या गोष्टी खातीर सगळ्याक रावले ते आमी हांगा मातशें सुरवात करुया थर्ड प्रायज जे आसा ते आसा एलेक्सा इको आतां नो हांगासर एलेक्सा इको वी वील डिक्लेअर द विनर्स पयली हांव जो तालुका वयता तो म्हळ्यार बार्देस इफ आय कॅन रिक्वेस्ट बार्देसची जी कुपनां आसा ती आमी ह्या लकी डिपान घालतले हातूंतल्यान सर विनर काडटलो सो आय हॅव टोटल बार्देशची ही कुपन्स आय विल जस्ट मिक्स इट सर and if you can close the eyes yes even if I don't close the eyes doesn't matter okay हातूंचे एक प्राइज आमी काडपाचे सध्या बार्देस खातीर आमी काडटा एलेक्सा इको तो हो जो कोण विनर आसतलो तो आता बार्देश तालुक्यातलो एलेक्सा इकोचो विनर आसतलो and the winner is हांवें पळोवंक ना तूं सांग ओके कुपन नंबर 66 बार्देस महेश येंडे दिस इज द कुपन ते सरान आत्ताच भायर काडला दिस इज फ्रॉम बार्देस ताका फावो जाता एलेक्सा इको ओके नेक्स्ट वील मूव टू बिचोली आणि बिचोलीचे कुपन्स आसा आय विल जस्ट डॅप इट अँड मिक्स इट सर यू कॅन डू द ऑनर्स अगेन And again, I need not say close your eyes. And no cheating, sir. No. एक माझ्या हाताक लागला ते तू घे From Bicholi, Shaurya Kamath, Shantadurga Primary School. This is the coupon. Shaurya Kamath, Bicholi. ह्या एका आमी म्हाका पळयलें वी डिड अ सॉंग ऑल्सो जी फॉर जिनियस आनी आय थिंक इट वॉज व्हेरी कॅची
खूपकडे हांवें आयकलें जेन्ना फर्स्ट टायम आयकलें इट लूक सो कॅची की ऑब्वियसली तुमचो कॉन्टेस्ट वॉज इंटरेस्टिंग बट इट मेड मोर इंटरेस्टिंग अँड अ लिटल मोर कॅची विथ व्हॅल्यू आणि कलर्स त्या सॉंगांतल्यान ऍड जाले म्हणटा त्या कॅम्पेना खातीर आमच्या आनी तो आनीकय पॉप्युलर जावपाक सगळ्या तरेच्या स्कुलांनी पावपाक ताचो उपयोग जालो मदत जाली. ओके अँड विदाउट मच फर्दर अडू पेडणे तालुका खातीर वी विल जस्ट स्टेप इट अँड इफ आय कॅन आस्क यू टू पिक वन. म्हाका दिसता पेडणे तालुक्यांतल्यान न्हय आमकां म्हणजे एक रिस्पॉन्स येतालो की आमचे म्हणजे वाचक वर्ग म्हणजे आमचो जो नंबर आसा मराठीचो स्पेशली तो पेडणे तालुक्यान म्हाका दिसता खूब बरो आसा. म्हणजे डिचोली आसा आनी पेडणे अशे 2 तालुके जे नॉर्थ गोव्यातले. ओके फ्रॉम पेडणे तालुका सुजल बांदेकर पीटर आल्वारेस मेमोरियल हायस्कूल. फुडलो तालुकाचो हांव घेता इज सत्तरी. मिक्स आसा लेट्स जस्ट सी सत्तरीन कोणाक एलेक्सा इको जिंकला तो पळोवया. ओके आणि सत्तरी तालुक्याचो विनर आसा वैभवी अयेकर. हे आसा गव्हर्मेंट हायस्कूल गुळेली. यू आमी पळयला मुद्दम हांगासर प्रायजां जी आसा फॉर एग्जाम्पल LCD रायटिंग टॅबलेट्स दिस इज ऑल टॅक्नॉलॉजी कडेन एडवान्स. आतां फुडें आमी जे विनर्स घेतले ते आयपॅड घेतले किंवा एलेक्सा इको घेतले. सर आमी मुद्दम म्हणटा एज वॉट इज युअर टेक की ऑल दिस कायंड ऑफ टॅक्नॉलॉजी कडेन एडवान्स इज इट मेकिंग स्टुडंट्स लायफ इजी ऑर डिफिकल्ट ऑर दोन्ही आसा कम्फर्टेबल. हय ऑफकोर्स यू टेक इट पॉझिटिव्हली इट मेक्स स्टुडंट्स लायफ इजी. ऑफकोर्स तांचो आतां पळय होमवर्क करप किंवा प्रोजेक्ट्स करप हातूनय तांकां टॅक्नॉलॉजीचो खूब उपयोग जाता. नेटाचो उपयोग जाता. आमचो जो आतांच फाटली भायर पडलो तो मुख्यमंत्री आमचो मनोहर पर्रीकर ताणें तर ती सायबरेज स्कीम हाडली. त्या स्किमींतल्यान घराघरान म्हणजे लोकांनी पयलीं ताचेर न्हय टिका केल्ली की तूं भुरग्यांक अशेंच हे वाडटा आनी भुरगीं बिगडटलीं आनी हे पळयतलीं ते पळयतलीं ताचो यूज जावचो ना. तो एक सदां म्हणटालो की हातूंच्यान ह्या सगळे समजा 10,000 कम्प्युटर घरान दिले आणि भितरल्यान 1-2 जरी बिल गेट्स तयार झाले तरी आपली स्कीम सक्सेसफूल झाली किंवा 1-2 जरी नारायण मूर्ती तयार झाले तरी स्कीम झाली सक्सेसफूल. अशा तरेन म्हणजे आमी वी हॅव टू टेक दीस पॉझिटिव्हली की भुरग्यां भितर खूब टॅलंट आसता तांकां थोडो जर एक्सपोजर दीत न्हय आणि सपोर्ट दीत न्हय जाल्यार ते खूब बरे तरेन तांचे परफॉर्मन्स वाडूंक शकता. सो म्हाका दिसता की खंय तरी आमचें मातशें बारीक एक कंट्रिब्युशन हातून एक खारीचो वांटो म्हणटा असं जावंक शकता की ह्या स्किमींतल्यान आनी ह्या बक्षिसांतल्यान. ओके आमी कंटिन्यू करूया गिविंग अवे एलेक्सा इको. And the winner is काणकोणाच्यान सिनॉय कुतिनो सेंट तेरेसा ऑफ जीसस हायस्कूल. आणि तांत्रिक कारणा खातीर आमी काणकोण मुरगांव आणि केपें हे 3 तालुका वी हॅड मर्ज्ड. विल गो नाव फॉर तिसवाडी खातीर. तुम्ही म्हटले मिक्स्ड भुरगीं येवपी हांगासर रायट फ्रॉम रुरल एज वेल एज अर्बन पॉप्युलेशन. एक्चुअली ती ही मिक्स आसाच आणि आमचे जे एक्झिक्युटिव्ज आसा ज्यांनी हे काम सगळें केलां की तांकांय भरपूर हातूंच्यान त्रास जाले की हजारांनी जेन्ना एंट्रीज येता की तेन्ना त्यो तालुका वायज स्क्रुटीनी हे करपाचे म्हणजे वेगळे काडपाच्यो आणि तातूंच्यान ते म्हणजे प्रत्येक तालुका वायज तांणी केला की खूप व्हडलें काम ते म्हणजे फाटले काही दीस ते बिझी आशिल्ले सारखे त्या ह्या सगळ्या कामा भितर. ओके विल नॉट टेक मच ऑफ अ टायम. तिसवाडीच्यान द विनर इज साहिल बुकडे एडगेवाळ हायस्कूल. यू कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर विनिंग एलेक्सा इको. विल टेक पोंदा तालुका पळय हातूनय रिस्पॉन्स फोण्या या आमी आणि पळोवया एलेक्सा इको कोण जिंकला तो. फोण्याच्यान रुद्रा नाईक गव्हर्मेंट प्रायमरी हायस्कूल सावय. तर सांग्या तालुक्यांतलो विनर काडया. नेक्स्ट सांगे हो परत बऱ्यापैकी रुरल एरिया
आणि म्हाका दिसता गोंयचो एक वन ऑफ द जॉग्राफिकली आय रिमेंबर सर व्हडलो तालुका ट्रॅव्हल करप म्हटल्यार तुमकां एक एकदां यू रिकलेक्ट की आपण ह्याच रोडांतल्यान येयल्लो काय आनी खंयसर येयल्लो. सो वास्ट, खूप खूप वास्ट आणि फुल जंगल. इट इज ऑलवेज अ नाईस थिंग वेन यू ट्रॅव्हल टू सच कायंड ऑफ प्लेसेस. बरोबर. ओके, अँड सांग्याच्यान विनर आसा प्रियांशू प्रिया, वॉट इज द नेम, गार्डियन एंजल हायस्कूल. I sometimes wonder ki how many of the young generation actually travels because Google कर न्ही दिसता मेळटा. बरोबर. आजकाल इतकी टेक्नॉलॉजी फुडें येता. सो आय थिंक इन दॅट केस मे बी यू ऑर मे बी इवन आय फील क्वायट प्रिविलेज की आमकां काहीशी फळां खावपाक मेळ्ळी ऑथेंटीक, ते गांव पण आमकां मेळ्ळें थोडेशें एक्सप्लोर हय, करपाक. खरेंच मेळ्ळा, खूप मेळ्ळा. ते खंय भोंव, सायकल घेवन भोंव किंवा चलत भोंव, आणि तूं म्हणटा अशें की वेगवेगळ्या सिजनान त्या सिजनाची एक एक म्हणजे जंगल सफारी टायप भोंवप आसता. सो ही ती वेगळे तरेचे लायफ आसताले, आणि जे काही भुरगींच आतां एन्जॉय करूंक मेळटा आसतलें तांकां, ना अशें ना. बट जे तरेन सिटीन येवप किंवा सिटी लागीं येवप किंवा रुरल एरियाचो अर्बन एरिया जावप, हातूंच्यान ते लायफ आतां कमी जावपाक लागला, ही खरी गोश्ट. म्हाका दिसता तो टच एंड फील्स ऑफ फॅक्टर आसा, तो दॅट इज मिसिंग बिकॉज यू गेट एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन. यू नीड नॉट गो अँड हंट फॉर समथिंग. इवन तूं एक आमी चौकस किंवा एक अशी बुद्धी म्हणटा आमी पयलीं भुरगीं, म्हाका दिसता पयलीं चड आसताली, कारण खंय गेलो वतलो न्ही तुका विचारचें पडटालें कसो वचूं, असो तसो हांगा ते. आतां कितें आसता, तूं समोर हे धरलें ॲप गुगल लायलो की तुका तो मॅप दाखयता, असो असो वच, तूं कोणाक विचारपाची गरज ना, कोणाक हटकपाची गरज ना. सो तातूंतल्यान एक पब्लीक कॉन्टॅक्ट जो आसतालो सोसायटी कडेन पयलीं, तो मात्र कमी जाला. आणि तो भुरगो किंवा कोणी व्हडलो तो आपूण आनी आपले गॅजेट इतले भितर आसता, आणि ताका ते सगळे लायफूच तातूंतल्यान चल्ले अशें जाता. उपाय ना. टेक्नॉलॉजी समटायम्स इज गुड, समटायम्स इज बॅड, बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन वेदर यू वॉन्ट टू यूज इट इन अ गुड वे. नेक्स्ट जी कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय मीन तालुका वता ती सालसेट, हायेस्ट आसा ना. म्हाका तुम्ही जसं पळयलें, दिस इज ह्यूज. अँड ऑफकोर्स सालसेत तालुका सुद्धा व्हेरी थिकली पॉप्युलेटेड, म्हणजे आमच्या गोंयांतलो हायेस्ट पॉप्युलेशन आशिल्लो तालुका हो सालसेत. सो थंयच्यान रिस्पॉन्स येवप हो म्हणजे अपेक्षितूच हो. त्या प्रमाण हांगा मॅक्झिमम रिस्पॉन्स सालसेत तालुक्याचो आयला. okay, and the final winner who has won Alexa Eco is from Salset, Kevin Alfonso Medos Probers High School. I'm sorry if I've pronounced it in a wrong way. This is the coupon that has won you Alexa Echo. Okay. We will take another winner from Kepe and For this, Murgaon. For the same For Alexa Echo. Alexa Eco. Okay. Sir, we have clubbed two talukas. Yes, and, in this we have clubbed 2 talukas. There can be only one winner, sir. Yes, there can't be two. Per taluka. Okay, from Kepe, Shreyansh Gawas, Pope John High School. This is your coupon. Okay. Now it's very interesting, sir, because now we will go to all South Goa. We will go to all South Goa लकी विनर. ओके. मी इंटरेस्टिंग केलं तुमच्या टीमीन की प्रत्येक स्कुलाक कितें ना कितें प्राइजेस असले, यू नो, एश्युअर्ड प्राइजेस असले. प्लस यू हॅव दिस 3 अमेझिंग प्राइजेस, दॅट इज Alexa Eco. प्लस यू हॅव दिस 2 iPads. Now this is really nice. म्हणजे आता आम्ही उलयताले की there are so many learning apps that are there. You can use or you can misuse the technology, but I think the best in technology is, I believe, is iPad, and that is what you are giving to all the students. And that is not one, it is 2 iPads that you are giving. It is for North Goa and one South in Goa. North Goa, one for South Goa. And I think I will हाच्या बद्दल कितें सांगपाक सोदता तुमी? एक वन फ्रॉम नॉर्थ गोवा, वन फ्रॉम साऊथ गोवा. की हांव इतकेंच अपील करन की तुमकां जांकां हे प्रायज मेळटा, की जांकां हो येदे व्हडले iPad मेळटा, की तांणी ताचो बरो उपयोग करचो.
बरें शिकचे आणि इन्फॉर्मेशन मेळोवची, नॉलेज मेळोवची, कारण भितर सगळें आसता, बरें आसता वायटूय आसता, कितें घेवप हें ठरोवचें आनी आपल्या त्या प्रमाण आपली करियर करची आनी करियर करता करता ऑफकोर्स आमचो जो मूळ हेतू हो हे स्कीम काडपा खातीर की पेपर वाचा, न्यूजपेपर, आमचे न्यूजपेपर वाचा, गोवन वार्ता वाचा, कारण आमी भुरग्यां खातीरय बरीच इन्फॉर्मेशन दिता, वेगवेगळी सप्लिमेंट्स दिता, स्किम्स काडटा आनी हातूंच्यान करियर करा, बरें लायफ करा आनी खंय तरी आमकां आमच्या पेपर हेची याद दवरा की ह्या एक स्टेपिंग स्टोन आसता खंय तरी, मे बी फॉर 2 स्टुडंट्स दीस मे बिकम अ स्टेपिंग स्टोन की आज आयपॅड मेळ्ळें आनी हांवें म्हजी करियर सुरू केली. ऑब्वियसली यू नेवर नो. हांव आतां मिक्स करता इज ऑल साऊथ गोवा एज sir has said and we have promised. One lucky winner will get a iPad now. So now you have to close your eyes. Sir, tough job. माझ्यावर विश्वास नसलो. ही स्टील मिक्सिंग इट अप अँड जो कोण विनर असतो तो खरंच लकी विनर असू जाय तुमच्या आयपॅड घेवपी. अँड द विनर हू गेट्स दिस अमेझिंग आयपॅड फॉर साऊथ गोवा इज सानिया वेलिप, गव्हर्नमेंट हायस्कूल मोरपिर्ला. म्हाका दिसता एक खरेंच डिझर्विंग एरियान वता आय वूड से. तर आणि एक विचारांचे दिसता की वेन आय वॉज इन स्कूल लॉट पीपल यूज टू से की तुका जर इंग्लीश तुजें सुदरोवंक जाय जाल्यार यू नीड टू रीड न्यूजपेपर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इंग्लीश इवन इन लँग्वेजीस तुमकां स्कुलान इंग्लीश न्यूजपेपर हेल्प्स रिडींग न्यूजपेपर ऑर अदर एनीथिंग बिकॉज आमी नॉवेल्स वाच म्हणिनासले भुरग्यांक किंवा स्टोरी बुक्स वाच म्हणून यू न्यूजपेपर रीड करंट अफेअर्स. अशेंच इज सिमिलर टू ऑल द लँग्वेजीस दॅट न्यूजपेपर्स आर प्रिंटेड, वेदर इट इज कोंकणी, वेदर इट इज मराठी or whether it is English. I think this is the right platform because people are waiting for the North Goa iPad konak vata to and the grand prize which I will unveil later. I mean that is an electric cycle. So what would you like to say about this? Of course तू म्हणटा रोहित की न्यूजपेपर्स या हातूंच्यान की आमची हेच आसा न्ही, म्हणजे परंपरा आसा म्हणटा की न्यूजपेपर वेगवेगळी लँग्वेज, म्हणजे आमकांय ल्हानपणान सांगताले, आमी आतां ल्हान भुरग्यांक सांगता किंवा त्याच्या पयलींच्यान हे चालू आसा की मोर दॅन 100 years हे चालू आसा किंवा पेपर्स चलता वेगवेगळे लँग्वेज. म्हणजे भाशा जर बरी येवपाक जाय, आयज लँग्वेज हो बेस आसता. तूं सायन्स शीक, कॉमर्स शीक किंवा आनी फुडें कितें शीक, पूण लँग्वेज जर बरी येता यू कॅन कम्युनिकेट वीथ अदर्स, यू कॅन इंटरप्रेट थिंग्स, वर्ड्स आणि सेंटेन्सीस, जाल्यार देन यू कॅन बी गूड इन एनी फील्ड. आणि त्या खातीर आमकांय सांगताले, आमी सांगता, आणि इट इज युनिवर्सल हे की तूं न्यूजपेपर वाचप इज सिंपल थिंग. तुका पुस्तकां व्हडले खर्च करून घेवपाची गरज ना किंवा ते परत त्या पुस्तका भितर तुका हांगा तुका सगळे इश्यू, पॉलिटिक्स आसता, स्पोर्ट्स आसता, कल्चर आसता, सगळ्या तरेचे आसता, बातमी आसता, आर्टिकल्स आसता, एडिटोरियल आसता. सो तुका ज्या तरेचे आवडटा त्या तरेचे तूं वाच आणि तूं अपडेट राव, आणि हे सगळें वाचता वाचता तुजी लँग्वेज बरी डेव्हलप जाता. सो म्हणून म्हाका दिसता की पयलींच्यान हे लोक सांगता की आमचे जाणटे लोक खूब हुशार आशिल्ले की तांणीच हो हे शोधून काडलो की पयलीं तूं पेपर वाच, पेपर वाचता हां तुका सगळें कळटा. पेपर आणि आमी पळयला न्हय, जो पेपर केन्नाच पळयना न्हय की तो आणि रेग्युलर पेपर वाचपी हातूंचो फरकय दिसता भुरग्या भितर. ओके, आमी चड वेळ काडुया नाका. वील गो टू नॉर्थ गोवा and we will find out who the winner is of the brand new iPad. Okay, sir, please. तुमका जर डाऊट असा म्हणजे you can mix. ना डाऊट म्हणून नाही, पण मातशें आनीक मिक्सिंग करूया. एंट्री दितली आसा की ते प्रॉपर मिक्स केल्यार जो खरो लकी विनर आसा न्हय तो भायर सरतलो. The deserving one, sir. That is again only one. Okay, and the winner for iPad is from Bicholi. मेळा अंकेश पेडणेकराक, श्री गणेश विद्यालय. Ticket for the iPad. Okay, sir, म्हाका सांगा, I need to mix the north and the south together for an electric cycle. So I will ask my guys to just give me
बॅलन्स कुपन. सर आणि एक विचारपाक सोदता की वेन एवर यू डू न्यूजपेपर काडटा तेन्ना आमी प्रत्येकाक कितें ना कितें तरी पळयता, म्हणजे ऑब्वियसली पॉलिटिक्स ऑर करंट अफेअर्स हो आसताच, भितर विमन सेंट्रीक थोडोसो कॉन्टेंट आसता, परत थोड्या भुरग्यां खातीर म्हाका तुमी आवर्जून सांगचो. आतां जे कोण कॉन्टेस्टंट हांगासर आसा पळय तांच्यांनी डेफिनेटली पेपर वाचला अशें हांव गृहीत धरता आणि तांच्यांनी कितें तरी हितूंतल्यान बोध घेतला. पण जे कोण आमचे व्ह्युअर्स जे आतां पळयता आनी म्हाका दिसता खंय तरी पिकासांव करता आसतले की आय विश हो पार्टिसिपेट कित्याक म्हाका हांगासर आमचेच म्हाजे टीम मेंबर्स म्हणूंक लागले की अरे विश आमी हांगासर करपाचें आसलें मरे पार्टिसिपेट. लक लागलेलो आमकां आयपॅड मेळटलो आसलो, एलेक्सा इको मेळटलो आसलो. मे बी नेक्स्ट टाइम आमी परत येतले स्कीम घेवन त्या टायमार कॉन्टेस्ट ओपन दवर हा सगळ्यांक ओपन दवर. फक्त कशें आसता आमच्या एम्प्लॉई खातीर पार्टिसिपेट जावंक मेळना. सो दिस इज फॉर This is for the grand prize, sir. Prize. This is electric cycle. तुम्ही हांगासर पळयला आसतली. This is a brand new electric cycle, sir. आणि before you remove the winner, I really like. I've been researching a lot about electric cycle. खूप जाण म्हणटा environment, pollution, दिल्लीन हांगासर smog, fog, whatever. So अशा हितूर जेन्ना इलेक्ट्रिक सायकल बद्दल आमी उलयतात, खूप जाण आतां इलेक्ट्रिक मोटरसायकल्स एंड स्टफ लायक दॅट, इलेक्ट्रिक कार्स नवे नवे मॉडल्स, लॉट मेनी कंपनीज आर वेंचरिंग, रिस्पेक्टेड कंपनीज आर वेंचरिंग. त्या हितूर तुम्ही जेन्ना हे पळयता पळय ग्रॅज्युअल शिफ्ट, एंड आय थिंक आय रियली नीड टू अप्रिशिएट यू एंड युअर टीम दॅट यू हॅव बीन पायनियर्ड. द फर्स्ट प्राइज इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रिक सायकल. सो नथिंग बिगर एंड बेटर देन दिस पर्टिक्युलर क्रेडीट हांव आमच्या त्या सर्क्युलेशन आनी जी टीम आसा न्हय तांकां दिता. कारण जेन्ना आमी ब्रेन स्टॉर्मिंग करताले की प्रायज कितें दिवपाक जाय, प्रायज कितें दिवचें, की एक तर भुरग्यांक आवडटा अशें जाय, भुरग्यांक युजफूल जाय. आणि त्याच बरोबर आज भुरग्यां भितर न्हय खंयच्याय लोकां पेक्षा भुरग्यां भितर आज पर्यावरणा बाबत अवेअरनेस खूब आसा. सो तांकां पडटा अशें प्रायज जाय की फाल्यां ते कितें तरी प्रायज दिले आनी ताच्या वापरांतल्यान जर तो पोल्युशन जाता, क्रिएट जाता, जाल्यार फाल्यां आमी आन्सरेबल जाता. सो ह्या सगळ्या हातूंच्यान मागीर शेवटी आयले की ती इलेक्ट्रीक सायकल दिवची. आणि इवन आय फील की दॅट्स अ बेस्ट प्रायज एज यू सेड. ओके. आणि कोणाकूय चलता न्ही, स्टुडंट्सांकूय चलता आणि जनरल लोकांकूय चलता. कोणी सर तुम्ही प्राइज विनर करा. maybe we can give him a lucky thing to come directly at Sawantwadi where we are doing city on cycle. सिटी ऑन सायकल घेऊन येऊ शकता. ताका आमचो संडे जो 23-24 तारखेक जो इव्हेंट आसा. येस सर. हे आता बरेच व्हडलें काम आसा की सगळ्या एंट्रीज मदल्यान एकूच काडपाचो. लक्ष दवरा सराचे दोळे. ओके. आता माझ्या हातात एक कुपन लागलेलं आसा. येस. अँड फायनली इट इज गोइंग इन तिसवाडी अँड द विनर इज धीरज प्रधान, Our Lady of Mercies High School. This is your ticket for the electric cycle. Go green. A lot of interesting prizes जे आम्ही ह्या कॉन्टेस्टांतल्यान दिले. So if you feel that you have missed on this opportunity, तांकां सर कितें एक लास्ट एक संदेश आहे बारीकसो. जर मिस्ड आता आसतले काही जाणांक दिसतले तशें की अरे रे हे मिस जालें म्हणून. पण हांव इतकेंच म्हणन की संदेश म्हणजे संदेश असो न्ही, पण म्हजी इच्छा की तुमकां जर फुडें कितें मिस जावचें न्ही अशें दिसता न्हय जाल्यार तुमी गोवन वार्ता वाचा, द गोवन वाचा. आणि आमचो अजून एक पेपर आसा भांगरभूंय कोंकणी, तोय वाचा. आणि त्याच बरोबर आमचो चॅनल आसा प्रुडंट, जो गोंयचो मोस्ट लिडींग चॅनल घराघरांनी दिसता, तो पळया. आणि हे जर तुमी इतलेच करशात जाल्यार तुमकां सगळ्या तरेची माहिती मेळटा, सगळ्या तरेच्यो गोश्टी मेळटा. आणि आमच्यो ज्यो स्किम्स एक एक चालू आसता तातूंतय तुमी पार्टिसिपेट जावं शकता. हाच्या फुडें खूब अशी बक्षिसां येतली आणि इव्हेंट्स आमचे जाता, त्या इव्हेंट्सा भितरय तुमी पार्टिसिपेट जावं शकता. सो इट इज ऑल फॅमिली लायक. म्हणजे आमी गोंयकारां खातीर, गोंयच्या वाचकां खातीर, प्रेक्षकां खातीर ह्यो गोश्टी दिता आणि ताचो अवश्य घेवच्यो. आणि आमच्या ह्या सगळे उपक्रम जे आसता तातूंत सहभागी जावचे, कोणाक काय मिस जावचें ना अशें करशात जाल्यार. आय थिंक वन इंटरेस्टिंग गजाल तुम्ही म्हटलं फॅमिली अँड दिस मिडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ आवर्स, फक्त प्रायजाच अशीच आम्ही ब्रेनस्टॉर्म करता आणि इलेक्ट्रिक सायकल सारखी बरी बरी जी खरेच भुरग्यांक त्याचो उपयोग जातलो तशी प्रायजां दिता. आणि पर्यावरणाक चिंतून सुद्दां ताजेर आमी विचार करता. तशेंच आमचे इव्हेंट जे 3 एडिशन्स जाले गोंयान सिटी ऑन सायकल, तो आतां जाता सिंधुदुर्ग. म्हणजे आमच्या शेजाऱ्याक जो सिंधुदुर्ग जिल्लो आसा तातूंत आमचोच सिस्टर कन्सर्न चॅनल आसा सिंधुदुर्ग लायव्ह, तो हो हांगासर 24 तारखेक कॉन्टेस्ट जाता. सो ऑब्वियसली वी कॅन आस्क द विनर टू जॉयन अस
फॉर सिटी ऑन सायकल एट सिंधुदूर्ग. हांव चड सर उलयना, देव बरें करूं तुम्ही हांगासर वेळात वेळ करून आयले. आय होप वी हॅव मेड इट इंटरेस्टिंग अँड ऑब्वियसली पिकासांव करूं नाका. जशें सरान सांगलें, परत कॉन्टेस्ट येतलो, वेगळ्या फॉर्मान येतलो आणि पेपर वाचप आणि टेलिव्हिजन न्यूज पळोवप, न्यूज फॅक्ट्स अँड फिगर्स पळोवपाक विसरूं नाकात, बिकॉज दॅट वील एड टू अ लॉट ऑफ नॉलेज इन युअर लायफ. हांव हाजेरूच हांगासर रोहित, सोपच्या पयलीं फक्त एक तुझे आभार मानता आणि प्रगंटाचे आभार मानता, कारण बरे तरेन हो कार्यक्रम आमी केलो आणि आमकां एक ट्रान्सपरंट पद्दतीन ही बक्षिसां दिवपाची आशिल्ली की सगळ्या लोकांक समोर जावनी, कारण आमी कोणाक फेवर करना काय करना, की सगळे आमचे. त्या तरेन आमी हो कार्यक्रम केलो आणि त्याच बरोबर आमच्या डिपार्टमेंटाचे आणि आमच्या कंपनी भितर जे लोक आसा की ज्यांच्यांनी हे खूप कश्ट काडले, हे सगळे ऑर्गनायज करप, ते चलप आणि मागीर फायनल सगळे कलेक्शन करप आणि हे ड्रॉ पर्यंत हांगा येवप आणि अजून बक्षिसां दी पर्यंत त्यांची जबाबदारी सोंपना. हे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता, थँक्यू म्हणटा आणि परतय आमी अशा तरेचे ह्यो गोष्टी चालूच दवरतले. डेफिनेटली परत सर आणि आमची पुरो एंटायर टीम कसल्या तरी एका वेगळ्या कॉन्टेस्टाक आमी हांगासर मेळटले, लकी ड्रॉ. आणि जशें तुमकां सरान म्हटलें, वी डू इट फेअर म्हणून हांगासर हो लायव्ह ड्रॉ काडलो. तुमकां सगळ्या विनर्सांक सर आमच्या दोगां कडच्यान आनी एंटायर टिमी कडच्यान आमच्या कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर विनिंग ऑल द प्रायझीस. बाकीच्यांक तशें हांवें उदक म्हटलें, पिकासांव करूं नाका, बेगीनूच आमी विनर्स डिक्लेअर करूया फुडल्या कॉन्टेस्टाचे. परत तुमी आशेन हांगासर पळयात आणि कॉन्टेस्टान पयलीं एनरोल करात. सर देव बरें करूं, प्लेजर इट वॉज टू हॅव यू. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्स.